average type question. So the average of 10 number is 45. A condition दिला. If one number 60 is replaced by 90, what will be the new average? So the first average जी दिल्या, average formula, average equal to sum of the observation असतले आणि total number. Okay, sum of all the observation divided by total number of observation. So हांगासर आमका average of 10 number is 45. So average is 45. So ही average 45 दिल्या आणि आमका कितले total number सांगल्या 10. ओके, सो हांगासर टोटल नंबर जो आसा, टोटल नंबर तो 10 आसा. सो आमकां हांगासर सम मेळटलो जर हे दोन्ही मल्टिप्लाय केले जाल्यार 45 into 10 सम कितलो येयलो टोटल 450. सो 10 नंबरांची टोटल मेळोन कितली जाता 450 जाता. हे आमी फर्स्ट थिंग आता पहिले. आता नेक्स्ट सांगला इफ वन नंबर 60 इज रिप्लेस बाय 90. आता हांगासर टोटल नंबर 10 आसाच, भितून एक खंयचो तरी 60 आसतलो. 10 नंबरान एक नंबर इन्क्लूड आहा 60, तेका आमी रिप्लेस करपाक जाय बाय 90. ओके, सो 10 नंबर जेन्ना टोटल मेळटली पळय तेन्ना आमकां तो सम मेळटलो म्हणजे कितलो 450. 10 नंबर्स म्हटल्यार 60, 50, 40 खंयचे कितले धर. सो तेंचे प्लस जेन्ना करतले पळय तेन्ना 450 आमकां टोटल मेळटली. सो भितून एक नंबर 60 आसा तो रिप्लेस केलो बाय 90. ओके, सो रिप्लेस केलो म्हटल्यार कितें जातलें पळयाच. सो आसा कितलो, सो रिप्लेस केलो बाय 90. सो 19तलो 60 काढाच म्हणजे कितले नंबर वाडटले 415 हे 30 एड जातले. कळ्ळें सांगले ते कशें 60 नंबर आसलो भितून. ओके, एक्झाम्पल 10, 20, 30, 40 अशें 50, 60, 70 कळ्ळें. अशें सपोज टोटल करून 450 येता. हे एक्झाम्पल हा. आता भितूनलो एक 60 नंबर आसा तो काडलो, रिप्लेस केलो आनी त्या जाग्यार कितलो जालो 90 घातलो. सो हो नंबर आता तूं कॅन्सल केलो आनी त्याच्या जाग्यार 90 पुट केला. सो ऑब्वियसली ही 450 टोटल आसा ती कितें जातली वाडटली, रायट. कित्याक हांगा 90 एड केला. सो 415 आनी तुका कितले एड करपाचे पडटले ते आमकां हांगासर आमी अशा तरेन काडटले. 90 नंबर रिप्लेस करतले. सो पयलीचो नंबर कितलो 60. सो कितले एड करूंक जाय न्ही 30. तुम्ही डायरेक्टली सुद्दां हांगा करूंक शकता. 60 नंबर आसा तो रिप्लेस केलो 90 म्हणजे ऑब्वियसली 30 वाडले. सो 415 30 वाडले. सो टोटल ही तुमची जी सम आसा ती तुमची कितली जातली 480 जातली. वॉट विल बी द न्यू एवरेज. सो आमकां एवरेज फायंड करूंक जाय, न्यू एवरेज. सो सम आमी हो काडला पळय सम आनी नंबर चेंज जावंक ना, नंबर 10 उरले. सम चेंज जालो कितलो 480. सो 100 कॅन्सल कितलो उरलो 48 उरलो. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो जर कोणी एवरेज रिलेटेड व्हिडिओज म्हजे ओल्ड पळोवंक ना जाल्यार ते पळयाच. सो आनीक मातशे तुमकां आयडियाज क्लियर येतली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज रिलेटेड. सो द एवरेज ऑफ 11 रिझल्ट इज 50. सो 11 रिझल्ट म्हणजे टोटल नंबर्स. सो फॉर्म्युला याद दवरा ए इक्वल टू एस अपॉन जे नंबर आसतले ते. एवरेज इज 50 म्हणजे हो 50 जालो. सम तुका मेळटलो आता टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. सो टोटल नंबर कितले आसा 11. 50 into 11 सो कितलो येयलो 550 येयलो. ही एक कंडिशन जाली. इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिझल्ट इज 49. आता सेकंड कंडिशन सांगल्या एवरेज जी आसा इज 49. सो सेकंड कंडिशन ही. सो एवरेज जी आसा परत फॉर्म्युला कितलो 49. आता फर्स्ट 6 रिझल्ट म्हटला हांगासर फर्स्ट 6 रिझल्ट म्हणजे कितें स नंबरांची. सो टोटल नंबर्स कितले आसतले स. सो हेंची तुमकां टोटल करपाक जाय 49 into 6. सो 6 9 जा 4 5 येतलो. 6 4 जा 24 आणि 5 294 येयलो. हे सेकंड कंडिशन वायज आमी केले. मागीर एंड दॅट ऑफ लास्ट 6 रिझल्ट इज 52. परत एवरेज आमकां तिसऱ्या हेची फायंड करपाक जाय. सो थर्ड कंडिशनाची कितें सांगला एवरेज एस अपॉन एन. सो 52 दिला एवरेज. सो 52 एस हेजी एन लास्ट 6 म्हटलं म्हणजे परत 6 नंबरच घेतले आम्ही. सो हे मल्टिप्लाय करायचं 52 into 6. 6 2 जा 12 1 कॅरी 6 5 जा 30 प्लस 1 30 312 येयलो. सो ही सम आसा ती लास्ट 6 रिझल्ट आणि ही जी टोटल आसा ती फर्स्ट 6 रिझल्ट. आता फाइंड द 6th रिझल्ट म्हटलं. आता हितून 6th रिझल्ट आणि कितें न्यू येयले. सो हितून जायच हितूनय 6 आसलो हेतूनय इन्क्लूड 6 आसा. हितून लास्ट 6 आणि हितून फर्स्ट 6. सो दोनाय हितून कितें आसा 6 आसा. सो हेच्या खातीर टोटल 6th रिझल्ट काडटले आमी. टोटल आता कशें काडटले सो पळयाच. फर्स्ट आमी जे टोटल जो आसा पळय ते दोनूय फर्स्ट आणि लास्ट हे दोनूय रिझल्ट एड करतले. फर्स्टाचो कितलो आसा 294 आणि ह्यो कितलो आसा 312. सो दोनूय प्लस केले 4 आणि 2 6 9 आणि 1 10 1 कॅरी 3 1 4 5 6 कितलो येयलो 606 येयलो. राइट. सो दोगांचो टोटल कितलो येयलो 606. सो आमकां टोटल नंबर जो आसा पळय तो कितलो आसतलो तो फायंड आउट करूंक जाय.
द बेस्ट. आता किती कंडिशन आसा ती क्लियर कराच पयली. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. आता आमकां कितें सांगलां की फर्स्ट 6 ताची टोटल जी आसा ओके तो एवरेज दिल्लो तो आमी काडलो कितलो 294 ह्यो येयलो रायट. आता मागीर परत सांगले लास्ट 6 ताची टोटल केली तेन्ना 312 येयलो. सो आता हांगासर ह्याय कंडिशनाक 6 येयलो ह्याय कंडिशनाकूय 6 येयलो म्हणजे 6 हांगासर टोटल जी जाली ती कितें जाली डबल जाली. आमकां एकूच घेवपाक जाय डबल डबल आमी एड करूंक शकना म्हणून पयलीं आमी कितें केलें जेन्ना फर्स्टाची टोटल आनी लास्ट 6 टोटल सद्या एड केल्या आनी आमकां टोटल 11 नंबराची एवरेज खबर आसा ही ओरिजिनल एवरेज तेजी आसली कितली आसली 550. सो जर आमकां 6th रिजल्ट एक्झॅक्ट मेळपाक जायो जाल्यार आमी जो लार्ज नंबर आसा 606 तेका हितूंतल्यान मायनस करतले 550. सो 606 आनी 550 मायनस केलो जाल्यार आन्सर कितलो येतलो 56 येतलो. ओके सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके नेक्स्ट देर आर 800 पीपल वर्किंग इन अ कंपनी. सो एक कंडिशन दिलें आमकां. सो 800 पीपल्स आसात जे कंपनीन काम करता. नेक्स्ट कंडिशन दे कंज्यूम 400 लिटर्स ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर पर डे. सो 400 लिटर वॉटर ते कितें करता पर डे कंज्यूम करता. ओके पर डे. इफ द नंबर ऑफ पीपल इज रिड्यूस बाय 150 सो 800 पीपलांतले कितले कमी जाले 150 कमी जाले कळ्ळें. सो कितले उरतले 650 पीपल इतले उरतले. सो हाऊ मेनी लिटर ऑफ वॉटर वील बी कंज्यूम पर डे जाल्यार पर डे कितले लिटर कंज्यूम करतले. ओके सो ही आर द ऑप्शन. सो पयलीं तुमकां फायंड आउट करपाक जाय की पर डे लिटर कितले कंज्यूम जाता. सो जेन्ना हे 800 आसले आनी पर डे कितले लिटर उदक पिया जाले 400. सो कितें करतले 400 डिवायड बाय 800 करप. ओके सो 400 डिवायड बाय 800 केलो 0 0 कॅन्सल 4 1 जा 4 2 जा हाफ म्हणजे 0.5 डिवायड करून तुम्ही पळोवंक शकता जाय जाल्यार अशें. सो पॉयंट घेतलो 0 2 5 जा 10 सो 0.5. सो 0.5 लिटर पर डे कंज्यूम करता बाय ईच पर्सन. ओके एक पर्सन 0.5 लिटर पर डे कंज्यूम करता. आता आमकां नेक्स्ट फायंड आउट करूंक सांगला जशें तुमकां सांगलें हांवें तशें केलें पळय जशें कंडिशन दिल्या तशें हांवें तुमकां हांगासर दाखयलां की पीपल मागीर रेड्यूस जाले ओके कमी जाले कामाक थंयसर लोक. सो 650 उरले इतले हांगासर. सो हाऊ मेनी लिटर ऑफ वॉटर वील बी कंज्यूम पर डे 650 इंटू 0.5. ओके 650 इंटू 0.5 हे जे लिटर पर डे आहा वॉटर ते मल्टिप्लाय करतले. आता सपोज जर कोणाक मल्टिप्लिकेशन 0.5 जमाना जाल्यार पळयात 650 इंटू 0.5 नॉर्मल जशें आसा तशेंच मल्टिप्लिकेशन करतले डेसिमल आसा म्हणून कन्फ्यूज जावपाची गरज ना. 5 इंटू 0 0 5 5 जा 25 सो 2 हांगा उरलो 5 6 जा 30 प्लस 2 32. मागीर नेक्स्ट 0 इंटू 0 0 0 5 जा 0 0 6 जा 0 0 5 2 3 डेसिमल जान कितले डिजिट आसा एक डिजिट आसा सो एक डिजिट जान पॉयंट दियात. कळ्ळें नॉर्मल जशें मल्टिप्लाय करता पळय तशें करात डेसिमल जान कितले डिजिट आहात ते पळयात आनी हांगासर तो कितें येतलो डेसिमल दिवपाचो तुमी. सो तुमचें आन्सर जे आसा ते तुमी पळोवंक शकता हांगासर 325. ओके सो आमकां सांगलेलें हाऊ मेनी लिटर ऑफ वॉटर वील बी कंज्यूम पर डे सो जाल्यार ते 325 लिटर येतले. ओके सो 650 पर्सन उरताले तेका आमी मल्टिप्लाय बाय पर डे कितले लिटर कंज्यूम करता पळय तेज्या वांगडा मल्टिप्लाय केले.